नाणूस वाठारांत फाशांत अडकून बिबटो मरपाची घडणूक ताजी असतानाच दिवचले शारांत कारी कापटल्यान एक बिबटो जखमी जाला अशी माहिती मेळ्ळ्या। साश्टीवाडो बोड्ड्या वाठारांत मुख्य रस्त्याचेर शुक्रार राती हो अपघात घडिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। मजगती बिबटो जखमी जाल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्यान लोकांमदीं भिरांत पातळ्ळ्या। शुक्रार राती एक फॅमिली कारींतल्यान मुळगांवच्यान दिवचलच्या दिकेन येताली। रातच्या 10 वरांचेर साश्टीवाडो वाठारांत पावतकीच अचकीत रस्त्याचेर एक बिबटो धांवत आयलो आनी सरळ कारी कापटलो। या धपक्या बरोबर कारीची मोडतोड जाली। या अपघाता वेळावयले दृश्य सीसीटीव्ही कॅमेरात चित्रीत जाला। या अपघाता उपरांत कार चालक आनी ताची घरकान्न भयभीत जाली। मजगती शेनवारा दनपारा रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी अपघात घडिल्ल्या त्या सुवातेची पळोवणी केली। रान खात्याकडल्यान बोड्ड्या वाठारांत पांजरो लायतले अशी माहिती मेळ्ळ्या। राती हांगा 9:30 सुमार बिबटो वाघ ह्या हांगाच्या सकयल्यान शेतांच्यान क्रॉस जालो आनी एक एमएच गाडी आहे त्या गाडयेचेर तेणीन धक्को मारलो 9:30 सुमार आनी तेजो रेडिएटर बी गाडीचो फुटलेलो आनी तो कोण तो गाडीवालो आसा तो डिलीलान खंय तरी प्रोग्रामाक गेल्लो आनी मागीर हांगा येता आसतना हांगाच सामको हें जाला वाघ क्रॉस जाला। वाघ म्हणजे बिबटो। आणि आम्ही मागीर हे केलो तेणी पोलिसीन कंप्लेन केल्या काय म्हणून फोन केलो पण पोलिसीन काय कंप्लेन करूंक लागली आनी मागीर हांवें फॉरेस्टाक फोन केलो म्हणून फॉरेस्टाची मनीस बी आतां सकाळी पळय येयल्या आनी साहेबानूय सांगलां की जर तुमकां हें आसा डेंजर दिसता जाल्यार हांगा सोमतो पिंजरो लावया अशें म्हणून सांगलां। गाडयेक कितें डॅमेज जाला? गाडयेचो रेडिएटर बी फुटलेलो म्हणून तेजी उदीक तेजे बरो प्रेस जाला। राती हो इन्सिडंट जालो पण हांगा खंय कुत्रे भरपूर भोगताले। हांगा मागीर कितें केलें राती कुत्रे भोकीत रावले सगळे आनी 3 पर्यंत तेंचो आवाज चालू आसलो सामको कुत्र्यांचो। म्हणजे लोक भयभीत जाल्या। हय म्हणून लोक मातशे भयभीत जाल्ले। आणि असो वावर आसा हांगा बिबटो? आसा त्या दिसा 15 दिसा पयलीं व्हायसून आमकां एक बिबटो क्रॉस जाल्लो अशें म्हणून वावर आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।